तेरा मांडिला ताना तेरा मांडिला तेरा मांडिला ताना तेरा मांडिला थोड़ा करी तो थोड़ा करी तो दबाई थोड़ा करी तो थोड़ा करी तो दबाई थोड़ा करी तो मुरली वाजली तो वेडला सांजच्या म्हळ्यार हांव परवा वास्को गेल्लो बायणा. सो थिंगा हांवें म्हगे भयणी रावता थिंगा हांवें एक म्हाका व्हिडियो येयलो बायणा बिचाचेर बरें गणपतीक हें करपाचें. थिंगा एक बरें डेकोरेशन जालां लायटनींग आनी जायतें बरें म्हाका दिसलें. सो हांव तें पळयता म्हाका व्हिडियोचेर हांवें पळयलें. सो हांव काडलो आनी मागीर हांव घरा येयलो मुगे वेलसांव येयलो आनी हांव मागीर मुगे विजीट करपाक लागलो मुड्डेर मुगे इश्टांक गणपती तांकां तेमच्या घरांत. सो तेन्ना हांव बसलो आनी म्हज्या इश्टाक शरदाक हांवें सांगलें अरे बाबा हांवें वास्को एशन देखलां. सो हिंगा आमी इतलीं वर्सां जालीं गणपती बुडयताय विसर्जन करताय. सो तेन्ना आमी हिंगा कितें तरी कितें बरें कितें करपाक शकनाय अशें म्हणलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो एक कमिटी कोण विचारपाक जाय बींग हांवें कॅथलीक म्हाका तेंचें कांय खबर ना कशें प्रोसेस कोताय कितें कोताय तो म्हणपाक लागलो. पण तेणें थिंगा रावन रोखडें तेंचे कमिटी फोन मारलो आनी ते फोन मारून तेणी सांगलें तो तर कोता जाल्यार व्हडले फुशान आमकां व्हडली खुशालकाय म्हण तेणें अशें कोता जाल्यार. पूण इन शॉर्ट टायमाक 7 वरांचेर हें जालां आमचें आनी 2 वरां भितर तो म्हणपाक लागलो तूं कितें कोन्न कोतलो. हांवें सांगलें तुमी म्हाका परवानगी दियाय हें करपाक. सो उरलो काम मुजें म्हूण आनी हांव सोडसोडी कांसावलीं गेलो कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन हांव ताबडतोब 9 वरां पासून 10-11 पासून हांव पर्सनल रायलो हिंगा साफ करून घेतलें लायटनींग केलें. आनी तेन्ना न्हू म्हाका एक आनी दुसरी उर्बा अशी येयली म्हणजे हांवें कितें तरी कोतां समाजा लागून हिंदू भावां पासत. आनी हिंगा म्हाका कळोन येता की ते देव एक धर्म सेपरेट. सो रगत आमचें तांबडें पूण धर्मा वदान आमी दुसरे. बट हेचेर म्हाका दिसलें की हांव ह्या हिंदू भावां पासत कितें तरी कोतलो. आनी जेन्ना आमच्या मुड्डेर गणपती सुमार 40 सुमार गणपती आसता हिंग. सो ते दिसा पयल्या दिसाक हांवें हिंगा लायटनींग केलें आनी हांव पर्सनली येयलो 1.5 वर पासून हांव रायलो तेमच्या हितून हांवें शेअर केलो. आमचो 1.5 दिसाचो गणपती आसलो तेन्ना आमचे सोशल वर्कर आमचे गांवचे बाब रोकोजीन डिसोजा हे आमगेर येयले गणपती पांय पडपाक. तेन्ना गणपती पांय पडून आमगेर बसलेले तेन्ना तांकां एक वॉट्सॅपाचेर व्हिडियो येयलो आनी तेणी तो पळयलो आनी तेणी तो म्हाका दाखयलो आनी म्हणपाक लागलो शिरो तुमी अशें कित्याक करना ती आतां विसर्जन पॉयंटार तेंची लायटी बीन घातले माटो घातला बरे भशेन गेले तुमी अशें कित्याक करना. हांवें सांगलें आमी अशें केन्ना करूना कित्याक करिना. मागीर म्हणपाक आपूण केल्या कित्याक आतां म्हटल्यार तूं आतां 5:30-6 जालीं तेन्ना आमगेर येयले तेन्ना आतां म्हळ्यार एक 2-3 वरां आमगे जातले आनी केन्ना जातले लायटी घालून. मागीर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तें आपणाचेर पडलें तें तुका लागना तूं म्हाका सांग आपूण करूं जाल्यार आपूण करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें ना आमकां करता जाल्यार पयलीं आमचे अध्यक्ष आहा ताका विचारता हांव. मागीर तेन्नाच रोखडोच हांवें फोन केलो अध्यक्षाक सांगलें अशें हां रोकोजीन असो करूंक सोदता आपूण तांकां लायटी घालूंक सोदता. मागीर रोकोजान हेणी आमच्या अध्यक्षान सांगलें तेच्या मनान जाल्यार तें करूनी आनी तेणी एक 2 ते 2.5 वरां भितर हे सगळें आमकां लायटींग घालून दिलें आनी आमी हें अशें पळय हेच्या पयलीं केन्ना करूं नासलें तें आमी फर्स्ट टायम केलां आनी आमकां बरें दिसलें की कोणूय आमकां असो आदार करपाक फुडें येता. दिसता हें लायटनींग पळोवन न्हू आमकां पासून एक उमेद येयली. एक्चुअली तेंचे गणेश फेस्टिवल तेंचे बट आमकां दिसता आमी सेलिब्रेट करता अशी म्हणून. सो आमी सगळे एकवटान रावन म्हणजे 2 धर्मा मदें देखून भेदभाव करिनासतना आमी सेलिब्रेशन आमी करता. तेमी आमकां जायते फावटी तेंगे गणेशा बी आमकां आपयताय ते म्हणजे विजीट करपाक हे आय आमगे कोणसा आमी वयताय तेंगे करपाक. बट आमची एक संदी दिली आमचे रोकोजीन बाबा म्हणजे अशें करून येया तेंगे हितू विसर्जन आमी पार्ट घेया अशें म्हण हें चोयन आमकां बरें दिसता. आनी एज आमी आमचे समुदाय वाटेन न्हू आमकां बरें दिसलें म्हणजे आमी तेंगे हितू इनवॉल्व जाले. खरें म्हणजे हांगसरले स्थानीक आनी आमी हो जो प्रश्न आसा विसर्जनाच्या वेळार लायटी आसच्यो मातशें डेकोरेटीव जावचें असो श्री गणेशान कोणाच्या मनान केन्ना वचोन सांगलेंच ना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता हे फावटी श्री गणेशान सांगलें बाबा आपल्याक वयता आसतना रोशनाई जायी बरो उजवाड जायो तेन्ना तें बाब रोकोजीनाच्या मनान वचून ताणें ताका सांगलें. आनी रोकोजीनान सहज जेन्ना शरद बाबा कडेन गेल्ले
तेंचो देव पळोवपाक तेन्ना तेणें म्हणलें म्हणजे आपूण घालून दिल्यार तुमचें कितें मत आसा. तेणें ते सरळ येयले आनी तेणें म्हाका विचारलें. म्हणलें बरें कामाक आनी विरोध कित्याक आसपाक जाय. बरें काम देवाक उजवाड घालता तेजेरूय उजवाड घालूं देवान ताका बरें लांब आयुश्य दिवं ताका दीर्घायुश्य दिवं कितें. आनी आमी ते कामाक तांकां अनुमती दिली म्हणजे बाबा तुमी फुडें चला घालात.